आयज कितें इशू आहा लास्ट 10 दीस पयलीं तेन्ना चीफ मिनिस्टर हांगा येयल्लो इन्स्पेक्शन करपाक. हांगासर तेंचे एमबीएस वाठारांत तेंचे सगळे रहिवासी आहा तेंचे मेजर इश्यूज जातलेले. हांगा रोड वायडनिंग वचून एन्क्रोचमेंटाच्या बाबतीत वॉटर पायपलायनी बद्दल आनी सिवेज पायपलायन आनी गॅस पायपलायन हेचो सगळो इश्यू आसलेलो. तो सीएमान खंयचे तरी बरे भशेन सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न केलेलो आनी केल्लो आसा. त्या रितीन हांगा बरे भशेन काम चालू जाल्लेलें आसा. पूण आतां खंयचे तरी एक दुसरी एरिया जी हांगा एग्रेसिव्ह कॉलनी, ते कॉलनीन जवळ जवळ 200 फ्लॅट्स आसा प्लस बंगलोज आसा. एक 40-50 बंगलोज आसा आनी एका वाट जी आसा तो पयलीं 10 मिटर्स रोड आसलेलो. मेन हायवेकसून वयता पूण तेंच्यांनी आतां जे काम करता पळय ते काम करता तेंचे हार्डली 2.5 ते 3 मिटर रोड दवरलेलो आसा. म्हणजे त्या जाग्याचेर एम्ब्युलन्स सुद्दां वयची ना ते तेंच्यांनी केलेलें आसा. ताका लागून आयज सगळ्यांनी हांगा येवन एक्चुली हे जेन्ना स्टार्ट काम जालें ते करताले तेन्नाच आमचे हांगाले पंच संतोष बाबान हांगा इन्स्पेक्शन केलें आनी काल ते जेक सुद्दां आपोवन ताका दाखयलें. पूण हांगा ते कितें म्हणटा तांकां हायर ऑथॉरिटीक सांगचें पडटा. हांगा लोकांचो इश्यू आहा पळय तो हायर ऑथॉरिटीन मान्य करपाक जाय आनी तो जो रोड आसा पळय तो आमकां व्हडलो करपाक जाय. आयज आमी थरयला की हांगाल्या सगळ्यांनी एक लेटर करपाचें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आनी ते जो रोड आसा पळय पयलीं जो 10 मिटर ऑन प्लान तसोच आमकां 10 मिटर दिवपाचो. आमी हांगा पळयतात की हांगा आमी अशे हांगाले जे रहिवासी आहा पळय ते लोकांच्या बिझनसाच्या अगेन्स्ट ना. पूण जेन्ना बिझनस हांगा दोनूय सायडी तुमचे पळयतले न्हू तेन्ना बिझनस व्हेरी तांकां टफ जाल्लो आसा. कस्टमर येवपाक जागा ना. सो तांकां बाय फोर्स ना इलाजान तांकां स्टेप भायर घालची पडलेली आसा. जी भायर स्टेप घालची पडलेली आसा तेंचे बिझनस करपाक. पूण दुसरे वाटेन पळयतलो जाल्यार हांगाच्या लोकांक त्रास जाता. जे रोडाचेर स्टेप्स येता पळय ती सो तांकां सुद्दां कितें तरी एक वे आउट काडपाक जाय. तो आमी चिंतलेले. आमगे हे जे आहा जे सगळे रहिवासी आहा पळय ते शॉप ओनराचे अगेन्स्ट ना. पूण तांकां कितें एक परमनंट सोल्युशन करपा लागून प्रयत्न करीत आसा. आनी म्हाका दिसता हे तिनूय इश्यू घेवन हांव आनी संतोष वचून मेळपाचे आहा. आमी ऑलरेडी लेटर केल्लेले आसा आनी फाल्यां परवा दोन दीस आमी डिस्कशन करतले. इन केस ते आमकां जाय तसो रोड समज दिना जाल्यार म्हाका दिसता हे जे लोक आहा जे ते पूर्णपणे रस्त्यार येतले, काम बंद करता. काम बंद जातलें. कित्याक सांग तो रोड आहा पळय तांकां एक्झिस्टींग जे भितर जी घरां आसा पळय सगळी लिगलायज घरां आसा. इलिगल स्ट्रक्चर कांयच ना भितर आनी तांकां समज बेजीक एम्युनिटीज समज मेळना जाल्यार नो यूज. पूण म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की आमचो सरकार आहा भारतीय जनता पार्टी सरकार आहा पळय 100% तांचो प्रॉब्लम सॉल्व करतलो. आयजचो जो इश्यू आहा आमचो आहा की ते एअरवे जो एंट्रन्स आहा एअरवे एंट्रन्स एक्चुअली पेपरार पळोवपाक गेल्यार प्लानार पळोवपाक 10 मिटर आहा. पण जेन्ना सर्वीस रोड येयलो तेन्ना तो रस्तो तेंचो 3.5 मिटरूच उरलो आतां. सो आमकां जाय तो गटर जे आहा ते गटरा वयल्यान स्पेस दिवन तो आमकां जवळ जवळ 6 मिटर तरी आमकां रस्तो तो भायर सरपाक जाय. तांकां जर तो 6 मिटर रस्तो भायर सरपाक मेळना जाल्यार ह्यो 2 गाडयो एक्झीट आनी एंट्रन्स करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें आनी बस वचपाक थंय सामको भुरग्यांक बस वचपाक सामकी डिफिकल्ट आहा. भुरग्यांची बस भितर गेल्यार ती भायर काडपाकूय डिफिकल्ट आहा. सो आमकां तो 3-2.5 मिटर आतां रस्तो आहा पयल्यार. सो आमकां जाय तो एटलिस्ट 6 मिटर जाय ताकी गाडी घुंवडोवपाक मेळपाक जाय. दुसरो प्रॉब्लम आमचो हो आहा की जेन्ना तूं MS कॉलेजीकडल्यान भायर सरता मेन रस्त्यार तेन्ना दोनूय सायडीन तुमकां स्पेस असो मेळपाक जाय की दोनूय सायडीन तुमकां पळोवन गाडी भायर काडपाक जाय. हांगा कितें जालें एका लेफ्ट सायडीक जर आहा पळयल्यार तो दोंगरसो उबो आहा थंय आनी ते कंप्लिटली आयट सायड ब्लॉक जाता आनी त्या गाडी त्या भायर काडपाक प्रॉब्लम जातले. सो ती तो जो कुडको आहा इल्लोसो तो तेंच्यांनी उडोवपाक जाय. तो लिगल आसल्यार ते जे प्रॉब्लम आहा लिगल आनी इलिगल ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करून ते काम करपाक जाय. आमकां कोणाक त्रास करपाचे ना. आमकां जाय की लोकांक जे रस्ते उदीक ते सगळे जी सिस्टम जाय ती तांकां सुरळीत मेळपाक जाय. तेंचे बरें जावपाक जाय ते खूश आसपाक जाय. हेच भारतीय जनता पार्टीचे आमचे घराणे आहा आनी मागणे आहा आनी सीएमान ते हुबेहूब करून स्टार्ट केला ताणें रस्तो जो व्हडलो करून जे स्टार्ट करून दाखयला तेजेर आमी भरपूर खूश आहा. पण हेजे फुडेंचे जे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जावपाक जाय. रायट सायडीक जर पळयत जाल्यार ती शॉपां जी आहा जर हांवें लास्ट टायम सांगलेले जवळ जवळ 40 शॉप्स आहा आनी 30 फ्लॅट आहा तांकां एंट्रन्स आहा दिला तेंच्यांनी. सीएमान सांगता तुरंत तेंच्यांनी एंट्रन्स दिलो ना. दुसरे दिसा स्लॅब घातला एंट्रन्स मेळ्ळो हांव खूश आहा. पण तांकां एंट्रन्स मेळोन गाडयो परत वचपाक लोक मातशे दिक्कत जाता म्हणून शॉपां थंय बंद पडलेली आहा कित्याक तेंचे बिझनेस जायना. हांवें सराक सांगलेलें की एंट्रन्स भितर घेतले काय भायर काडपाकूच रस्तो दी. हांगसर हो स्लोप काडून एवर्टन वालीस तेजो जागो आहा तेणें एग्री केला तो रस्तो आपूण जागो दिवपाक रस्तो काडपाक बेगीनचे बेगीन आमचे हायर ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी ते पास करून घेवन रस्तो आमकां काडून दिवपाचो. ही एक गोश्ट आहा. दुसरी शॉपां हांव तांकां ब्लेम करना पण शॉपांनी जे स्टेप्स मारून रस्त्यार हाडल्या
ती शॉपां स्टेप्स कापून काडपाची आनी भितरल्या वाटेन घेवपाची त्यांच्या जाग्यार ती स्टेप्स त्यांचे सेटबॅक आहा तितून भितर घे ताकी ती रस्त्यार ती स्टेप्स येवपाय ना ते आयरो म्हणजे NHI तेंच्यांनी ते पळोवपाचें तेजी कापून तो दोन्ही सायडीन गटर जेन्ना करतले हे जातलेच काम आमचें आणि बाकीचे ते इश्यूज जे आहा फॉर एक्झाम्पल सिवरेज लायन हांगसर जायच जाय आणि ते आमकां CMन सांगलां की आपण ते करून ट्राय करता आणि जागो पळोवन सिवरेज हांगा घालून येता.